पयलेच फावट गोंयांत मतदान जावन निकालाक म्हयनो मायज वेळ मेळटा. त्या खातीर वेंचणूक ड्युटेर आशिल्ले सरकारी कर्मचाऱ्यांकूय रिझल्टाच्या दिसा मेरेन पोस्टल मतदान करपाक वेळ मेळटा. तातूंतल्या कांय मतदारांक राजकीय पक्षाच्यो धमक्यो येतात म्हूण गोवा फॉरवर्डान आरोपूय केल्लो. आतां हो डेटा पळयात. इलेक्शन ड्युटेर आशिल्ले 17,590 मतदार. उत्तर गोंयांत 8,469 पोस्टल मतदार. दक्षिण गोंयांत 9,121 पोस्टल मतदार. वेंचणुके उपरांत 12 दिसांचेर 32% मतदान. सोमार मेरेन 5,642 इलेक्शन स्टाफाचेच मतदान. इलेक्शन ड्युटेर आशिल्ल्यान पोस्टल मतदान करपाचे 40 मतदारसंघांत मतदार आसात ते अशे. सगळ्यांत चड मतदार पेडणे 840 मतदार, मडकय 826 मतदार, पर्ये 808 मतदार, काणकोण 804 मतदार, मांद्रे 761 मतदार, प्रियोळ 675 मतदार, वाळपय 630 मतदार, सावड्डे 589 मतदार, केपें 580 मतदार, फोंडे 568 मतदार, दिवचल 552 मतदार, कुडचडे 517 मतदार, शिरोडा 507 मतदार, मये 493 मतदार, फातोड्डा 472 मतदार. सगळ्यांत कमी मतदार बाणावले 131 मतदार, कळंगूट 137 मतदार, नावेले 218 मतदार, नुवें 225 मतदार, वेळी 240 मतदार. आतां पळयात इलेक्शन ड्युटेर चड सरकारी स्टाफ आशिल्ल्या मतदारसंघांनी पोस्टल मतदान आतां मेरेन कशें जालां तें. प्रियोळ मतदान जालां 37%, कुडचडे मतदान जालां 36%, सावड्डे मतदान जालां 45%, मडकय मतदान जालां 41%, शिरोडा 50%, फोंडे 34% मतदान जालां, सांखळे 23% मतदान जालां, मये 24% मतदान जालां. ह्या इलेक्शन ड्युटेर आशिल्ल्या मतदारांक 11 मार्च म्हणजे मतमोजणे दिसा सकाळीं मेरेन मतदान करपाक मेळटा. 11 मार्चाक सकाळीं 8 वरां मेरेन आरओच्या मेजार तांची मतां पावंक जाय. मात मतदानाक 11 दीस जाले तरी इतले मोठे प्रमाणांत पोस्टल मतदार मतदानाक फाटीं कित्याक रावल्या काय म्हणून राजकीय पक्षांक धाकधूक. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी तुकाराम मराठे.